8 तारीख एप्रिलाचे आणि आम्ही सगळी रेजिडेंट्स ऑफ रातवाडो नावेली तुम्ही पळयात सगळी रेजिडेंट्स सारखे वाड्या वयलो लोक एक घरांतलो एक मेंबर कोण हांगा आयिल्लो आसा. वी हॅड कम टू विजीट अँड मीट अँड फॉर अ डिस्कशन BDO 1 जो आसा हितूंत आमचे कलेक्टरान बाब आदर्श देसाई ताचे कडेन आमी उत्तर उलोवपाक आयिल्ली अँड इट इज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट which the people of Ratwado residents are opposing right from the 13th Feb. In brief, I will tell 13th February 26 या वर्सा 13 February the notice was given to पंच members for site inspection. ते एक प्रोजेक्ट येता म्हणून बंगलोज आणि बिल्डिंग रेजिडेन्शियल येता म्हणून आणि जेन्ना नोटीस दिल्ली 21 February सायटाचेर इन्स्पेक्शन वॉज कॅरीड आउट आणि तेन्ना 28 February पंचायत बॉडी मिटींग जाली. आयकात आतां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कंप्लीट केलो 28 आतां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना इफ आय एम नॉट मिस्टेकन सरपंच पॉल फेर्नांडीस रायट आमचो सरपंच जो आसा नावेली पंचायताचो पेरेरा पॉल पेरेरा जो आमचो नावेलीचो सरपंच आसा ही वॉज प्रेझेंट. सेकंडली पंच वॉर्ड विएना आडनाव कितें विएना ब्रागांजा रातवाड्या वयले आमगे पंच शी वॉज प्रेझेंट along with all these people and more people. आणि मेन तांचो कोण आशिल्लो सेक्रेटरी आशिल्लो आणि थंय जेन्ना तेणी केले तेन्ना हांव सांगता लोकांनी दाखयलें की हें जावपाक शकना. कित्याक जावपाक शकना थिंगा लो लायंग एरिया कॅचमेंट एरिया तो लो लायंग पावसान लोकांनी घरां उदो वयता थिंग इतली आसा. सेकंडली म्हणटा रोड न्ही कोणी येवन पळयात इगोर्जीच्या ऑपोजीट रोजरी स्कुला कडेन वयता रातवाडो म्हणल्यार कोणी सांगतालो तो रोड इतलो नेरो आसा ते सायड येवपाक आसा ते पयलीं हांची घरान मुखारल्यान वचपाक पडटा आनी तो रोड इतलो नेरो एकू व्हेकल वयता दोन वचनाय. उदका प्रॉब्लम आहा थिंगा लायटी प्रॉब्लम चड आनी पार्किंग आनी कशी कोतली काय म्हूण सो लोकांनी दाखयलें. बट वर्स वॉज हुचे प्रोजेक्ट येत जाल्यारू रस्त्याक कितू आसपाक जाय कितू मिटर आसपाक जाय 100 मिटर. इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना 100 मिटर नासलोलो सो लोकांनी रिजेक्ट केले आणि थिंगा रिपोर्ट सेक्रेटरीक बरोवपा लायलो. ते सगळे जाले लोकांनी रिजेक्ट केले. 10th मार्चाक पंचायतीन एक लेटर धाडलें टू अजय खानोलकर म्हणतो बिल्डर तेका लेटर धाडलें एप्लिकेशन करून डेट एक आमी कन्सिडर करपाक शकना म्हणून कित्याक कायद्यान हें जायना म्हणून बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लूप होल्स म्हणून. 26 मार्च मागीर 26 तारखेक कितें जाता पंचायत सांगता आमकां पंचायतीन काही स्ट्रॉंग हें धाडल्या खंय ऑब्जेक्शन लेटर धाडल्या खंय टू मल्टिपल ऑथॉरिटीज. पयले तेणे आमी सांगला TCP धाडला ते आमकां फायंड आउट करपा जाय. सेकंड तेणी सांगलें BDO कडेन धाडला. आयज हे 100 लोकां मुखार सांगता BDOन आदर्श देसाईन सांगला आमकां जाल्यार खंयचेच लेटर येवना म्हणून लेटर येयला ना लेटर येवना म्हणून BDOक धाडला म्हणून सांगला. कलेक्टर साउथ गोवा PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रायमरी हेल्थ आतां 1st April इज सपोज टू बी एप्रील फूल डे. आतां आमकां कळना पंचायतीन आमकां एप्रील फूल केलें जाल्यार 1st एप्रिलाक कितें केलें मेमोरंडम वॉज रिसीव्ड फ्रॉम BDO म्हणून सांगलें. फायन मेमोरंडम येयला तो खंयच्यान येता डायरेक्टरान कडल्यान येता. दॅट ऑल्सो आय विल टॉक मेन बट लिसन टू दीस फर्स्ट. ऑन 2nd April 26 अजय खानोलकरान एप्लिकेशन दिलें फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बिल्डरान दिलें. 4th नोटीस वर इश्यूड टू ऑल द पंच मेंबर्स फॉर स्पेशल मिटींग टू डिस्कस ऑन द लायसन्स एप्लिकेशन. सगळे नावेलीचे जे पंच आशिल्ले आणि सरपंच सेक्रेटरी घेवन हेजेर डिस्कशन जावपाक आसलें लायसन्स दिवपाचें ना ते. मागीर ते अटेंड जाल्ले सगळे पंच सरपंच सेक्रेटरी 6 तारखेर एप्रिलाच्या सेम डे लायसन्स वॉज इश्यूड टू अजय खानोलकर. आतां आयकात 6 तारखेर मिटींग जाली 6 एप्रिलाच्या दिसा मिटींग जाली सगळे लोक आसलोली लोकां मुखार जाले लोकांगे ऑब्जेक्शन येयले आणि लायसन्स दिवपा न्ही म्हूण डिसिजन जालो. मागीर आमकां आयकपाक येता की 6 तारखेर रातीको सांजची वय म्हळ्यार हें दिलें म्हूण लायसन्स इश्यू केलें म्हूण आनीक आमकां हार्ट अटॅक म्हळ्यार कितें 4 तारखेर 6 तारखेर मिटींग जालें ऑब्जेक्शन पंचायतीन सांगला सेक्रेटरी मुखार सरपंचाच्या डिसिजन गेलो घेवप ना म्हणून. बट ऑन वी कम टू नो नाव ऑन द 4th इट सिम्स द पेमेंट वॉज डन एंड दिस थिंग वॉज गिवन. आतां आमी सांगपाक सोदता वायलेशन जाल्या. Why was the license issued without considering the Gram Sabha resolution and Panchayat body meeting decision? Kidyak? Second, Panchayat had already rejected the application on 10th March. Panchayat had reject केले म्हणटानी. How was the license issued without a fresh application? तिसरा point म्हजो. How was the license issued on 4th April 26 before the body meeting held on 6th April? Like कितें घोटाला राव ला सांगपाक सोदता. लायसन्स शूड बी कॅन्सल्ड. ते आमी आतां कितें आसा ते सरपंचाक आनी पंचायती कडेन आमी वतलीं. दुसरें म्हणटा ते स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय कोणाचेरूय कोणी जावं तो कायद्या मुखार डिफरन्स ना. रॉंग इज रॉंग.
स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन इन्क्लुडिंग सस्पेन्शन ऑफ ऑफिसर्स जावं कोणी ऑफिसर जावं तो सेक्रेटरीची मिस्टेक जावं ऑफ द पंच मेंबर्स इन्वॉल्व आनी द पंचायत राज एक्ट. आता आम्ही हांगा आयली तेन्ना व्हिडिओ कडे पळय आम्ही आता सर्टिफाईड कॉपी मागून घेतली तेजे कडेन. आम्ही लेटर केले त्याने आमकां सर्टिफिकेट ला प्रोसेस शीट आसा पळय ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर 2 ही मॅटर आशिल्ली आदर्श देसाय बरे लायसन्स दिवपाचे ना ती मिटींग आसता ताजेर अजय शाबी काणोलकर हे पळय एका आपयल्लो बिल्डराक आनी सेकंड म्हणटा विलेज पंचायत ऑफ नावेली थ्रू सेक्रेटरी नावेली ताका आपयल्लें आनी ह्या मिटिंगाक सरपंच पॉल पेरेर सेक्रेटरी आनी हो बिल्डर अजय काणोलकर शुड हॅव बीन प्रेझेंट बट नाव टू आर दिस थिंग शॉक आदर्श देसाई video is telling us they have not come. So issued notice to both the parties on 9th April. तांकां आपयल्लें under section of 201A of the Goa Panchayat at 3 PM meeting आशिल्ली Raj Act 1994 to appear before the authority on. But they have not come. Appeal under section पंचायत राज नोटीस दिकून तांकां धाडिल्ली but they have not been present. व्हिडिओन आपलें काम केलां व्हिडिओन आमकां करते सांगलें वी टोल्ड व्हिडिओ वी हॅड कम चार्जिंग एट यू टुडे पूण आतां आमकां कळलें दूध का दूध पानी का पानी. आतां आमकां कळटे भाशेन व्हिडिओन आमकां सांगलां जेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केल्ले रस्तो ना 100 मीटर ना लो लायंग एरिया आहा पार्किंग प्रॉब्लम जातले सगळे इश्यू सगळे प्रोटेस्ट केलो ते ऑब्जेक्शन केलो ते आयज व्हिडिओ सांगता हे 15 दिसा टायम आसा थंय पंचायती कडेन. सो आमगेले सरपंच आनी आमगे चड करून हांव म्हणटा पंच मेंबर विएना ब्रागांजा शी हॅड ऑल द ऑथॉरिटी बिकॉज शी इज रिप्रेझेंटींग दीस वॉर्ड ह्या लोकांनी ताका वोट घातला आनी ते पंच जाल्ले आसा. सेकंड इज आर सरपंच पॉल पेरेर आनी थर्ड इज अ सेक्रेटरी. सो 15 दिसा टायम आसता रिजेक्ट करपाक और अप्रूव करपाक तेणी ते टायम काडलो 15 दिसा कांय जावना आनी मागीर म्हणजे कायद्यांनी आपूण कायदे करपाक गेली. हे पळय आतां डायरेक्टरान वयर तांकां लेटर धाडलें डायरेक्टरान लेटर धाडलें की 15 दिसा तुमी हें करना जाल्यारू टायम तुमगे ना जाल्यारू हे 15 days टायमा भितर तुमी लायसन्स दिनाय जाल्यार इट इज डीम टू वे म्हणून. आनी हे पंचायती राजाक तेणें म्हाका ह्यो क्लॉज दिकून तेणें म्हाका सांगलो कळ्ळें तुका क्लॉज खंय रे तो बिल्डर म्हाका असो डेट इफ द पंचायत डज नॉट within a period of 15 days from the date of receipt of the application under subsection okay 7 it determines whether such permission should be given or not and to communicate to its decisions to the applicants. After expiry of such 15 days time period of 15 days such permission shall be deemed to have been granted to the applicant and the applicant shall be free to execute the work strictly in accordance with the technical clearance and plans as approved by the TCT. So this is the dirty game played. आमचे कडेन dirty game खेळिल्ली आसा. आम्ही कितें करपाचो डिसिजन घेवपाचो आसा तो आयज सांगनात आम्ही डिस्कस करतले वी हॅव अ मिटींग बिकॉज आमचो फ्युचर प्लॅन कितें आसा तो बट येस वी वील सी दॅट पंचायताच्या तकलेर आमी बसतली सरपंचाच्या बाय विएनाक सांगता हांव ते पंच आसा ते रातवाड्याले बाय ह्या लोकांनी तुका इलेक्ट करून हाडला गांवची उदरगत करपाक ड्रेन थिंग क्लीन जायनाय पावसा पयलीं प्री मन्सून वर्क आसता थिंग गटरूय चोक जालो आहाय थिंग तुगे उदक वचपाक जागना आनी तुमी बिल्डरा हे परमिशन दिल जाल्यार तुमी कितें उलयलें गांवच्या लोकांक बरें रावपाक जाय. सो हांव मागता विएना कडेन की तें जावं तें राव लोकांक बरा यो तूं यू बी वेर पीपल आर आनी आयज आख्खें गोंया तेश कोन्न प्रोटेस्ट जाताय व्हडले प्रोजेक्ट लोकांनी गांवच्या लोकांनी बायलांनी रस्ते आरेन बंद केले. सो हे आनी बंद करपाक टायम लागपाना हांवें व्हिडिओ बी चाललें नाव वॉट कॅन बी डन. सो 15 days टायमा भितर केलें जाल्यार इट्स डीम नो. सो नाव द पंचायत बॉडी दॅट इज सरपंच पॉल पेरेर विएना and the secretary along with all the punch members they have to take resolution that license जे दिला ते रिवॉर्ड करचे म्हणून. सो आम्ही अपेक्षा करता हे जावचे म्हणून कित्या लोकांक कितें जाय आपले गांव सांबाळलेलो ते ताका लागून हांव मागता विएना बाय कडेन आनी सरपंचा कडेन प्लीज लोक जागो जाला आनी हांव नावेली लोकांकूय सांगता वी हॅव नेवर कम आमी जायते प्रोजेक्ट केले नावेली वी आर नॉट अगेन्स्ट प्रोजेक्ट्स वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट वी आर अगेन्स्ट वॉट यू नो वेन सारकें ना 100 मीटर रस्तो ना एक वाहन वचपाक रस्तो उदक वयता घरां लोकांक गेले लो लायन. सो ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी कन्सिडर करपा जाय. सो हांव एकूच सांगता की दीस इज नॉट वी आर नॉट गोईंग बॅक तेणी चोमची न्ही की आतां आमी परमिशन दिलां हात वयर काडपाक जायनाय सरपंचाक जावं सेक्रेटरीक हात वयर काडपाक जायनाय हील हॅव टू बेंड डावन टू पिपल्स हे पिपलांगे डिमांड जो आसतलो तो आनी वी वील टेक दीस फॉरवर्ड. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.